सेवा समिती गोवा आणि आपले संपूर्ण गोवावासीय भगवान श्रीकृष्णाचेर आधारित स्पर्धा जी आसा ती दवरलेली आसा आणि ही स्पर्धा जी आसा आणि वो विचार जो आसा ते आमचे दीपकजी मणेरकर म्हापशेसून फेसबुकाचेर तेंच्यांनी एक पोस्ट घातलो की नरकासुराच्या स्पर्धे येवजी भगवान श्रीकृष्णाचेर आधारित स्पर्धा जावच्यो आणि विविध प्रसंग जे आसा तेंच्या जिवनात जे येयल्ले आसा ते प्रसंग जे आसा ते उबेऊब दाखोवचे असो तेंच्यांनी विचार केलो आणि तेंची संकल्पना जी आसा ती आमी प्रथम उचलून धरून पतंजली किसान सेवा समिती गोवा जी आसा तेंच्यांनी हो उत्सव जो आसा तो मनोवपाचो ठरयल्लो आसा। स्पर्धा जी आसा ती जिवंत देखावाची स्पर्धा आसा। ह्या हितून तुम्ही पुतळे ना हाडटा स्वता कॅरेक्टर प्ले करचे। म्हणजे एक समाज एक खंयचो समाज तुम्ही एक प्रसंग घेतलो महाभारतातलो, म्हणजे कृष्ण जन्मात घेतलो जाल्यार थंयसर देवकी आसतली, वसुदेव आसतलो। सो ह्या हेजेर तुम्ही भर दिवची आणि राक्षसी जे प्रवृत्ती आसा तांकां साधारण टाळचे। वेगवेगळे श्रीकृष्णाच्या जीवनात प्रसंगात बालपणापासून ते त्याच्या वयोवृद्ध या जीवनकाळात अनेक प्रसंग येयले। त्या थोडेशा प्रसंगांचे तुम्ही वर्णन केल्यार थोडेशे तुमकां एक उदाहरणां सांगचे जाल्यार विराट विश्वरूप दर्शन जे आसा जे श्रीकृष्ण अर्जुनाक दाखयले तेजे हे जावं येता, प्रदर्शन जावं येता। कालिया मर्दन हो प्रसंग घेवं येता, शिशुपाल वध, कंस वध, मागीर सुदामा भेट, गोवर्धन पर्वत जो उखल्लो कृष्णा, ह्या अनेक प्रसंगांचे वर्णन जिवंत देखाव्यान तुम्ही करूं येता। आणि अशा तरेन येता त्या 11 नोव्हेंबराक तुम्ही सबंद गोंयच्या कलाकारांक एक उलो मारता की तुम्ही मोठ्या संख्येन ह्या स्पर्धेत सहभागी जावन ह्या स्पर्धेक तुम्ही यशस्वी करची। बक्षिसूय मोठे आसा, 20,000, मागीर 15,000, 10,000, पयले उत्तेजनार 7,000, दुसरे उत्तेजनार 5,000 आणि तिसरे उत्तेजनार 3,000 ची मोठ्या स्वरूपाची बक्षिसां। आणि प्रत्येक सहभागी पथकांक जशें सांगले प्रवास भत्ता म्हणून 2,000 दिले वयतले। परत एकदा तुमकां सगळ्यांक कळकळीची विनंती, मोठ्या संख्येन भागीदार जावन ह्या चित्ररथ देखावा स्पर्धेत तुम्ही वांटेकार जावची। तेकाच अनुसरून एक वैयक्तिक अशी इंडिव्हिज्युअल सर्त आसा, म्हणजे श्रीकृष्णाच्या जीवनाचेर आधारीत तुम्ही विविध प्रसंगांचे आम्ही पळयता की सबंद गोंयभर जे नरकासुरी वृत्ती जी आसा त्यो वाडत चाललेली आसा। आणि हेचो खंय ना खंय आमकां खूब वर्सां जालीं जातालें की प्रत्येक घराघरांत जशें पयलीं एका वाड्यार बी अशें नरकासूर करताले, पूण मागीर तें प्रत्येक घरान जावपाक लागलें। म्हणून हो आमी कितें वेगळो मॅसेज जो आसा तो नवीन पिढी पर्यंत पावयता काय कितें अशी विचार सतत मनान येताले। आणि गेल्या 5-6 वर्सां पासून आमी मयासून श्रीकृष्णाची मूर्ती एका चित्ररथान घालून त्याची मिरवणूक दर वर्सा आमी त्या दिसा काडटा। पूण ही संकल्पना जेन्ना दीपक भाईन मांडली तेन्ना आमकां खूब आनंद जालो की ही खरेंच फुडें व्हरपाक जाय। आणि आमच्या नवीन पिढी मदीं जर आमी हे श्रीकृष्णाचे विचार जे आसा ते मांडटले जाल्यार योग्य मार्ग आसा आतांचे घडयेक असो आमकां दिसता।